Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. साकोर्डा बोतेर हे सुवातीर अपंगूळ जाणटो सत्यवान गिरोडकाराक आरोपी वासुदेव कुडशेकर आणि रवींद्र कुडशेकरान कोयत्यान मारलो आणि तो धावून येऊन वाचून येऊन पैसा मारलो दोनना. जाणटेल्याक मारून दोघूय पळले. 6 दीस जाले पुलिसांच्या हाताक लागनात. दोघांनी पुलिसांची ताक एक्सपोज करून डिपार्टमेंटाची लज वाऱ्यार घाली. आता गांवच्या लोकांक पुलिसांचेरूच दुबाव. तेन्ना आमी गरीब लोक तेन्ना आतां आमकां न्याय मेळपा लागून आमी पुलिशेन येयले तेन्ना आतां भितर कितेंच जावना. 3 दीस हांगा रावन तेन्ना न्याय मेळना आनी कांयच मेळना आमकां. पुलीस येयले गेले पूण आयज मेरेन तेज्यांनी कांयच करूना. आमकां न्याय मेळ्ळें आमी हांगासून हालची ना. आम्ही गरीब म्हणून आमच्या कडेन कोणी ह्यांच्यांनी फाट फिरयली. आम्ही कोणाकडे वचपाचे आणि ते आता पळून भोंवता तितल्या जर येऊन त्या रातचे तेजे बायल भुरग्यां कोण मारले तेका जबाबदार कोण. तिने हेका परत दुखलून घातला आमचे खोळयेन. आजाक आपल्या माता म्हणून धांवून आपल्या आमकां सांगूंक येयला आमी गेल्ली काजरी न्ही आनी हेका बी कितें केलें जाल्यार आमी कितें करता. पुलीस कॅमेराचेर येवंक तयार ना. पिडिताच्या घरच्यांक जिवाचो भय. आनी तो हणोन मारतलो म्हणून आमची भुरगीं बी बारीक बारीक आहा. आमची भुरगीं हेवटेन तेवटेन भोंवतली. फाल्यां सकाळीं म्हाका कोण ना येता. आमकां न्याय मेळो जाय म्हणून पूण पुलीस कॅर घेयना. पुलीस काय दीस जावन आयचे 6 दीस जाले. प्रकरण आता ॲक्टिव्हिस्टा मेरेन पावले. राजन घाटेची पुलिसांक 48 वरांची डेडलायन. एका अपंगाचेर आयज अन्याय जाल्लो आसा. जेन्ना तेका 5 सुमार तेका तेजेर हल्लो केलो 6 पर्यंत 1 वर तो तळमळटाला थंयतर आनी तितून रक्त भरपूर तेजे गेल्लें आसा. 48 अवर्सान खरें म्हटल्यार एका ह्या मनशाक अरेस्ट करूंक जाय.